नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। उदकाच्यो लायनी बदलूंक गोंयान मागल्या 345 कोटी। आयटी उद्देग येना म्हणूनय गोंय सोदता केंद्राचो आधार। सुदीन फ्रांसिसा सयत मुख्यमंत्री पर्यावरणाचो विशय घेवन पावलो दिल्ली। काँग्रेसीचे 12 बिरेस्तार 13 शुक्रार परिस्थिती जाग्यार घालूंक दिग्विजय सिंग येतलो गोंयांत। जॉनाची कारवाय मात चालूच। 2 दिसां भितर सगळे ब्लॉक बरखास्त करपाची तयारी। गोंया सयत 4 राज्यांक नवे राज्यपाल। नामनेची लेखिका मृदुला सिन्हा गोंयची राज्यपाल। सीव्ही राव महाराष्ट्र, कल्याण सिंग राजस्थान, व्ही.आर. रावाला कर्नाटकाचो राज्यपाल। पुनर्वसणुकेची पहिली व्यवस्था करात, उपरांत घरा करतले खाली। नोटीसी काडिल्ल्या बायणाचे लोकांची सरकाराक जाप। दर्याचे निमित्त करून धांवडायतात, लोकांक सरकाराचेर दुबाव। खबरो विस्तारान। उदकाच्यो पोन्न्यो लायनी बदलूंक गोंयान केंद्राकडेन 345 कोटी मागल्यात। 8 दिसां भितर केंद्राक ड्राफ्ट प्लान धाडटले। ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे उदका पुरवण आनी सिवरेज परिशदेत वांटो घेवंक सुदीन ढवळीकार दिल्ली गेला। थंय ताणें मंत्री नितीन गडकरी मुखार ह्यो मागण्यो घाल्यात। 2017 मेरेन गोंयांत 100% सिवरेज व्यवस्था आसतली म्हूण सुदिनान ते परिशदेंत सांगलें। दुसरे वटेन आयटी मंत्री फ्रांसीस डिसुजा गोंयांत आयटी उद्देग येवंक सोदिनात म्हूण विशय घेवन आयटी मंत्रालयाक मेळ्ळो। ह्या दोगांय बरोबर मुख्यमंत्री पर्रीकारूय राना पर्यावरणाचे विशय घेवन दिल्ली पावला। केंद्रीय ग्रामीण उदरगत, पिवपाचें उदक आनी सॅनिटेशन मंत्रालयान दिल्ली घेतिल्ल्या स्वच्छ भारत परिशदेंत गोंयच्यान पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार गेल्लो। थंय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीक मेळून ताणें गोंयची उदका पुरवण आनी पायपलायनी बदलपाचो विशय ताचे कानार घालो। प्रधानमंत्री मोदीन 2019 मेरेन स्वच्छ भारताची मोख दवरल्या। सुदिनाचें टार्गेट 2017। जे ओल्ड पायपलायन आसा ती चेंज करपाची आवश्यकता आसा आणि आमचो जवळजवळ 345 कोटीचो संबंध जे ओल्ड एसी पायपलायन आणि पीव्हीसी जुने पायपलायन आसा त्यो चेंज करपा खातीर आमी घातिल्ले आसा आणि हे थंय मांडिल्ले आसा। येता ते 8 दिसान आमचो डीपीआर आमी सबमीट करतले। आमी पयल्या 3 स्टेटीन आसा जे सॅनिटेशन संबंध गोंयांत कंप्लीट केला। डिफेकेशन जे भायर संडास करता ते 2019 पर्यंत बंद जावपाक जाय अशें ह्या सरकाराचे ध्येय आसा आणि प्रायम मिनिस्टरान 15 ऑगस्टाक हे सुतोवाच केला। त्या प्रमाणे आमी 2017 पर्यंत हे कंप्लीट करपाक सोदता। दुसरे वटेन दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक रेव्होल्युशन इन इंडिया परिशदेत आयटी मंत्री फ्रांसीस डिसुजा वांटेकार जाल्लो। आयटी उद्देगांक सवलतीचे दरान वा जाय तितल्यो जमनी दिवंक गोंयाकडेन नात, ताचेर उपाय काडचो म्हूण फ्रांसिसान केंद्रीय आयटी मंत्री रवी शंकर प्रसादाकडेन उतर घालां। बाकीच्या आख्या हिंदुस्थानान आयटी कंपनीक जमीन इन्सेंटिव्ह दितात, म्हणजे जमीन काढून सवाय दितात त्याला फुकट दितात। तो इन्सेंटिव्ह आमचे कडेन जमीन चड ना, आमची जमीन म्हारग आसल्यामुळे आमकां ते करपाक जमना। जावं बाकीचे कडेन स्पेशल इकॉनॉमिक झोन करून तेंच्यांनी आमचे इन्कम टॅक्स एक्झामिशन, इम्पोर्ट ड्युटी एक्झामिशन दिल्ले आहात ते ऍक्सिडेंट ना केल्ल्या कारणान आमचे कडेन ते करपाक जायना। हे भाशेन तुका एवढो विशय मांडला तो म्हणून हेजेर कितें तोडगो काडचो पडटलो म्हणून हांव आतां वयतलो, 14 जावन परतो वयतलो। गोंयचे मुख्यमंत्री हे 2 दीस दिल्ली आसले। थंय ते गृहमंत्री राजनाथ सिंग आनी पर्यावरण आनी राना मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळ्ळे। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। काँग्रेसीचे 12 बिरेस्तार 13 शुक्रार जाल्यात। 10 जाणांची तोंडां 10 वटेन। आता ही परिस्थिती जाग्यार घालूंक दिग्विजय सिंग गोंयान येवपाचें थारायलां। मात दुसरे वटेन प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान आपली कारवाय चालूच दवरल्या। फुडल्या 48 वरां भितर कितेंय हालचाली जावं येतात। काँग्रेसीचे 40 ब्लॉक केन्नाय विसर्जीत जावं येतात। 3 दीस जाले जॉनाक अध्यक्षपदावेल्यान काडटा म्हूण बोवाळ चल्ला। प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाक अध्यक्षपदावेल्यान काडटा काय ना हाचेर वेगवेगळे गट वेगवेगळे दावे करपाक लागल्यात। एक गट म्हणटा जॉनाक काडला म्हूण आदेश खंयच्याय खिणाक येवं येता। ते उपरांत आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाक प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष म्हूण नेमतले। तो 2 म्हयने कामकाज सांबाळटलो। ते उपरांत लुइजिनाक प्रदेशाध्यक्ष म्हूण नेमतले म्हूण सुत्रां सांगतात। दुसरो गट मातशी वेगळी भाशा उलयता। तांच्या मता प्रमाण जॉनाक सध्या देंवोवचें ना, आनीक 2 म्हयने ताका प्रदेशाध्यक्ष दवरतले, उपरांत लुइजीन प्रदेशाध्यक्ष जातलो। जॉनाचे बरे मागपी गट म्हणटा तशें कांयच ना। पक्षाआड वावुरपी आपले कामाचो रिपोर्ट घेवन तो दिल्ली गेला। ताची अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडेन बसका जातली। फुडल्या 48 वरां भितर कितेंय घडामोडी घडपाची शक्यताय आसा।
इतले मजगतीं वेंचणुकेन पक्षा आड वावुरलो म्हूण प्रदेश काँग्रेसीन पर्ये ब्लॉक काँग्रेसीचो अध्यक्ष प्रकाश गांवकाराक निलंबीत केला. बीजेपीचे कार्यकर्ते काँग्रेसीचे कार्यकर्त्यांक पिट्टात. पुलीस कागाळ रजिस्टर करून घेनात म्हूण काँग्रेस उलयता. जे काँग्रेसचे जे बूथ लेवल कार्यकर्ते आसा हांकां टॉर्चर करपाचो प्रयत्न चालू आसा पुलीस यंत्रणा वापरून. काँग्रेस पार्टी गोवा प्रदेश ह्या बाबतींत ओगी रावचे ना. आमच्या जर कार्यकर्त्यांक विनाकारण तांचे कांयच चुके नासतना जर फॉल्स कंप्लेंट्यो घालून जर पुलीस सोदपाक लागले जाल्यार आमी पुलिसेक एक शिटकावणी दिवपाक सोदतात की हे सरकार लक्षांत दवरत सदांच आसचें ना. मुखारूय सरकार बदलतले किंवा ते 5 वर्सां आसूं 10 वर्सां आसूं पूण सरकार बदलतलेच. तुमी सुडाचें राजकारण करचें न्ही. पुलिसांनी राजकारणाच्या सांगण्या व्हरून एक्शन घेवचें न्ही. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.